एक प्रश्न असा इलेक्शन म्हटलं पाहिजे बीजेपी म्हणलं काँग्रेस इज अबाउट रिजनल पार्टी ऍटलीस्ट गोवा फॉर स्पोक अबाउट दिस विजयान तो खूप विषय काढला हे विरेश तो मानू शकता ओके एक्झॅक्टली गोवा विरेशा म्हणतात ना गोवा फोर्डाची कितें आसा पळय गोवा फोर्डाचे कितें आहा ते गोवा फोर्डाक विचार कित्याक हांव तुका सांगताय जेन्ना माझे आयक तरी आयक बरे आयक तरी जेन्ना विजय सरदेसायचो मिनिस्टर आसलो आमदार मिनिस्टर आसलो म्हादयचो हेचो WRDचो असलो काय ना तेन्ना कितें स्टेटमेंटां जाल्ली तेन्ना म्हादयचो विशय तापलोलो जेन्ना तो रुलिंगेन आसता तेन्ना एक स्टेटमेंट करता रुलिंगेच्या भायर वयता तेन्ना दुसरी स्टेटमेंट करता 2017 पयलीं बीजेपीक सोलतालो 2017 सरकारान येयलो त्याच सरकाराक घट धरून तेंच्या सायडीन स्टेटमेंट दिवपाक तेन्ना तेका कोळसो बरो दिसपाक लागलो तेन्ना तेका रिजनल प्लॅन बरो दिसपाक लागलो तेन्ना तेका लँड कन्वर्जन बरें दिसपाक लागले जेन्ना तेका 2019 भायर मारलो तेन्ना हे सगळे तेका वायट दिसपाक लागले सो ह्या विजयाचेर कितलो विश्वास दवरपाचो आनी कितलो हे करपाचो ते लोकांनी डिसायड करपाक जाय आमी तर विजय सरदेसायचेर अजिबात विश्वास करिना कित्याक सरकारान आसतना तो सरकाराच्या सायडीन आसता ऑपोजिशन आसता तेन्ना तो ऑपोजिशन सायडीन तो आता म्हाका हांगच्यालो नॉमिनेशन लेटर सो ही इज एन एमएलए बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द हाऊस कमिटी तेका लागून तेका विचारले आय डोंट थिंक I should think that he should answer. आन्सर करू हायेन आन्सर करू ना तेणी आन्सर करू विजय आमचे सेमूच आसतले आनी आसा आनी आसतले बी विजय सरदेसाय हांव सांगता तुका विजय सरदेसायचे तुका क्लियर कट सांगला जशें मायकल लोबो जशें तेन्ना स्टेटमेंट करता आतां तेंच्या स्टेटमेंटाचेर आमी विश्वास जर दवरपाक लागले आनी ते जर क्वेश्चन आमकां विचारपाक लागले म्हाका दिसता तेतून कितें व्हॅल्यू आहा कित्याक त्या लोकांनी कसली फटींगपणां केल्या रातोरात पार्टी चेंज केल्या पट्टे गळ्यातले चेंज केला कोणाक घट धरला हे सगळें खबर आहा आमी स्क्रूड न्हू पण एक सांगता सगळे म्हणून फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टीच्यान दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन कितले जाणां हय सो तितूंतल्यान त्या स्टेटमेंटाचेर तूं हितून स्टेटमेंट तूं पार्टी चेंज कर स्टेटमेंट चेंज करता स्टेटमेंट चेंज करपाक जायना